नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स ब्रॉट यू बाय पंचामृता. पेरणा सड्यार उत्तर प्रदेशातल्या कपिल चौधरीचो खून. मुखेल आरोपी कळंगुटेचो गुरुदत्त लवंदेक अटक. लवंदेची टॅक्सी घेऊन पळटालो. आडायले उपरांत वाद. फोंडे पोट वेंचणुकेंत बीजेपीची उमेदवारी कोणाक दिवपाची ते पक्ष थारायतलो. हांव निर्णय घेना. योग्य वेळार उमेदवार मुख्यमंत्री उलयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची 28 नोव्हेंबराक काणकोणा पर्तगाळी मठाक भेट. 550 वर्सुकी दीस. 77 फूट उंच प्रभू रामाच्या पुतळ्याचे अनावरण. वाळपय पोस्ट ऑफिसाची तिजोरी फोडली. सुमार 1 लाख मायज कॅश लुटून चोर फरार. पोस्ट ऑफिसाच्या फाटल्या वटेंतल्यान खंय चोरी. अवकाळी पावसान वाळवंटीक हुंवार. दिवचल बाजारांतले वॉटर एक्झॉस्ट पंप सुरू. तिळारी ओव्हरफ्लो. न्हंयच्या कुशीच्या कामाक शिटकावणी. म्हापशेंच्या नुस्त्या मार्केटांत नितळसाण ना. लक्ष घालचे नाजाल्यार मार्केट करता सील. भलायकी खात्याची पालिकेक नोटीस. नुस्तेकार म्हणटात पालिकेची जबाबदारी. परवरे दिसा उजवाडे पुलिसाच्या भेसान 8 लाखांच्या हायवे लुटीचे केशींत एकल्याक अटक. हेर साथीदारांचो सोद. पीर्ण बार्देस सड्यार एका तरणाट्याची बॉडी सापडल्या. सोंपलो तो उत्तर प्रदेशातलो कपिल चौधरी. डेड बॉडीचेर खंय मारपेट जाल्ल्याच्यो गंभीर जखमो आशिल्ल्यो. कोलवाळ पुलिसांनी मुखेल आरोपी कळंगुटेचो गुरुदत्त लवंदेक धरला. टॅक्सी मोटारी वेल्यान खंय वाद. कांदोळे मारून पिरणा हाडून वडयलो म्हूण पुलीस सांगतात. 31 तारखेक सकाळी 8:30 वरांचेर पुलिसाक कॉल आयलो की थिये कांसा रोडा सायडीन एकटो तरणाटो पडून आसा म्हूण. पुलिसाक तेज्या जिन्सांतल्यान एक पॅन कार्ड सापडले. पॅन कार्डाचेर नांव तेजे दीपक ठाकूर म्हणून बरयल्ले आसले आनी तेच्या जिन्सांतल्यान खाली सोऱ्याचे कोटरूय सापडलेले. रोखडेच पुलिसांनी 108क कॉल करून तेका हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलो. मात डॉक्टरांनी तेका ब्रॉड डेड म्हणून अशें सांगले. हो कोण काय म्हणून पुलीस तेजी फॅमिली ट्रेस करताले. मात इतक्यान एक फामील पुलीस स्टेशनार पावली आनी त्याने सांगले की आपलो चेडो आपूण गोवा वता म्हणून अशें सांगून घरा कडल्यान भायर सरलेलो. मात तो आमकां मेळना आनी तेजो फोन बी लागना अशें सांगले. आनी तेजे लास्ट फोनाचें लोकेशन थिये मेळटा म्हणून. लोकेशन पुलिसाक बापूय सांगता त्या प्रमाण आमकां जी बॉडी सापडल्या तोच आसूं शकता म्हण पुलिसांनी तेज्या बापायक बॉडी आयडेंटिफाय करपाक लागून तेका मॉर्गान धाडलो. बापायन रोखडेच तेका वळखलो आनी आपलो चलो कपिल म्हणून कन्फर्म केले. आतां मेळटा त्या म्हायती प्रमाण गुरुदत्त लवंदेचो रेंट काराचो बिझनस करतालो आनी कपिल चौधरी हो गोंयान ट्युरिस्ट म्हणून गोंयान आयिल्लो आनी गुरुदत्त लवंदे कडल्यान थार भाड्याक घेतलेली आनी कपिल चौधरीन फेक आपली आयडी दिवन गाडी भाड्याक घेतलेली म्हणून कळून येता. कपिल चौधरी ती थार घेवन गोंया भायर गेलो अशें जीपीएसान दिसून आयले. खबर कळटाच गुरुदत्त लवंदेन आपली थार आनी कपिल चौधरीक ट्रेस करून कणकवली धरले. गुरुदत्त लवंदेन गाडये सकट कपिल चौधरीकूय थिये हाडलो आनी तेका बरोच मारलो आनी तेका ग्रासांनी उडयलो आनी लागींच्याच वायन शॉपार वचोन कोटर घेतलो आनी तेज्या जिन्सान दवरलो. कित्याक जाल्यार कोणे पळयलो जाल्यार तो सोरो पिवन पडला असो म्हणटलो. सुत्रा कडल्यान मेळटा त्या म्हायती प्रमाण म्हापसा आनी कोलवाळे पुलिसांनी एका व्हॉइस रिकॉर्डिंगचेर गुरुदत्त लवंडेक धरपाक यश मेळवलें.
गुरुदत्त लवंदेन कपिल चौधरीचो फोन घेवन कपिल चौधरीच्या एका उत्तर प्रदेशातल्या एका फ्रेंडाक फोन केलो. फोन करून ताका सांगले की तुजो फ्रेंड कपिल चौधरी हो चोर आनी आपली गाडी घेवन चोरून व्हरतालो आनी आमी ताका धरला अशें फोनार गाळी मारून सांगले. उत्तर प्रदेशातल्या पुलिसांनी रोखडेच तेजे लोकेशन काढले आनी गोंयांत तो थिये आसा आनी तेजे लास्ट लोकेशन म्हणून सांगले. आता पुलिसांनी गुरुदत्त लवंदेक अटक केल्या आनी ताका मारपाक आजुनूय ह्या फाटल्यान खूब जाण आसूं येता आनी तांकां बी अटक करतले म्हणून कळोन येता. पुढचो तपास पुलीस करतात. फोंडें पोटवेंचणुकेंत बीजेपीची उमेदवारी कोणाक दिवपाची तें पक्ष थारायतलो. ते विशीं हांव निर्णय घेना. योग्य वेळार उमेदवार जाहीर करतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. शेतकी मंत्री रवी नायकाच्या मरणा उपरांत उमेदवारी वेल्यान फोंड्या चर्चा आनी राजकी तर्क सुरू जाल्यात. शेतकी मंत्रीने आदलो मुख्यमंत्री रवी नायकाक मरण आयले उपरांत फोंड्या मतदारसंघात बिनविरोध वेंचणूक जावपाची म्हूण रवीचे समर्थक मागताले. मोगोचो फुडारी मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी दीपक ढवळीकारानूय अशा तरेचे विधान केल्ले. मात मोगोचोच फुडारी दोतोर केतन भाटीकारान बिनविरोध वेंचणूक जावपाक दिवचो ना, मोगोची उमेदवारी ना जाल्यार अपक्ष वेंचणूक लडयतलो म्हूण प्रुडंटाच्या हेडोनाक विधान केल्लें. हेवटेन काँग्रेसीनूय वेंचणूक देंवपाची तयारी दाखयल्या. हे पळयल्यार आतां पोटवेंचणूक जातलीच अशें चिन्नां दिसतात. रवी उपरांत भाजपाची उमेदवारी कोणाक हो प्रश्न मतदारसंघात पडला. मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो म्हणटा उमेदवारी कोणाक दिवपाची ते खंय पक्ष थारायतलो. सेम सर म्हाका एक सांग फोंड्याची सध्या टिकेट कोणाक सगळेच जाण इच्छूक आहा रावपाक म्हणटा फोंड्याक ना पण बीजेपीची तिकीट अजून तरी तुमकां फाटल्या न्हू रे. अरे ती पार्टी ठरयता, हांव ठरयना टिकेट. ना सर पण एटलीस्ट ना अरे टिकेट पार्टी ठरयता. तुमची सदांच अशी लेटूच येता टिकेट डिक्लेअर करप. चला रे बरें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नोव्हेंबराक काणकोणा पर्तगाळी जिवोत्तम मठाक भेट दिता. सरकारी सुत्रांकडच्यान कळटा मठाच्या 550व्या वर्सुकी दिसा निमतान सुवाळो जातलो. मठाचे स्वामी श्री विद्याधीश तीर्थ हांचे हजेरेंत देशांतल्या उंच प्रभू श्रीरामाच्या पुतळ्याचे प्रधानमंत्र्याच्या हातान अनावरण जातले. काणकोणा श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तम मठाच्या 550व्या वर्साच्या निमतान 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर मजगती भरगच्च कार्यावळीचे आयोजन केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नोव्हेंबराक मठात भेट दितलो म्हूण सरकारी सुत्रांकडच्यान म्हायती मेळटा. मठाचे स्वामी श्री विद्याधीश तीर्थ हांचे हाजेरीत देशातल्या सगळ्यात उंच प्रभू रामाच्या पुतळ्याचे प्रधानमंत्र्याच्या हस्तुकी अनावरण जातले. 77 फूट उंचीचो हो काश्याचो पुतळो. ह्या सुवाळ्याच्या निमतान वेगवेगळ्यो धार्मीक कार्यावळी 10 दीस चलतल्यो. सगळ्या दिसा प्रवचनां, होम हवन, सांस्कृतीक कार्यावळी दवरल्यात. 28 तारखेसावन सांस्कृतीक कार्यावळींचे आयोजन केला. जगप्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन, मैथिली ठाकूर, महेश काळे सारखिले दिग्गज कलाकार आपली सेवा सादर करतले. गोंयांतले फांकीवंत कलाकार आपली कला सादर करतले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. वाळपय पोस्ट ऑफिसाची तिजोरी फोडली. सुमारे 1 लाखा परस मायज कॅश लुटून चोर फरार. पोस्ट ऑफिसाच्या फाटल्या वटेंतल्यान खंय चोरी. लोखणाचे ग्रील कापून चोर भितर घुसले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण वाठारांत पुलीस पेट्रोल चलता, पूण पोस्ट ऑफिसाक सेक्युरिटी कॅमेरा वा सेक्युरिटी गार्ड ना. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की कांय दीस पयलीं मुर्मुगांव तालुक्यात एका पोस्ट ऑफिसान चोरी जाल्ली आनी त्या पोस्ट ऑफिसान चोर जो आसा त्याने जी तिजोरी आसा ती गॅस कटरान बीन फोडलेली अशें आमकां आयकपाक येयल्लें. सो सेम प्रकारची चोरी वाळपय पोस्ट ऑफिसान जाल्ली आसा. तुम्ही म्हणजे माझ्या फाटल्यान जे पोस्ट ऑफिस पळयता ह्या पोस्ट ऑफिसान चोरी जाल्ली आसा आनी जे चोर आसा ते पोस्टाच्या फाटल्या वाटेच्यान जे खिडकी आसा तेजे लोखणाचे ते ग्रिल्स आसा ते कट करून भितर सरले आनी जी तिजोरी आसा तेंच्यांनी ती तिजोरी फुडल्या रुमांतल्यान फाटल्या रुमान एका ओडून व्हेली आनी तेंच्यांनी गॅस कटर बीन लावन ती तिजोरी फोडलेली आसा आनी जवळ जवळ 1,09,000 जे पयशे कॅश अमावंट आसा ते तेंच्यांनी लुटून व्हेल्ले आसा. सध्या तुम्ही हांगासर पळोवंक शकता की ही जी एरिया आसा ती सामकी एकदम आयसोलेटेड एरिया आसा आनी हांगासर लोकांचे चडशे यो वच जायना. तेका लागून हांगाचे जे भुरगे आसा हांगासर तेंचे कांय इलिगल एक्टिविटीज हांगासर राती दिश्टी पडटा. पण जी ही चोरी जाल्ली आसा
तेका आनी एक कारण आसूं शकता की हे जे पोस्ट ऑफिस आसा ह्या पोस्ट ऑफिसाक हांगासर सेक्युरिटी गार्ड नासता रातच्या वेळार. आनी दुसरी गजाल अशी की गव्हर्नमेंट आमकां सांगता की तुमच्या घरांनी CCTV कॅमेरा बसया, सेफ्टीक लागून शॉपार CCTV कॅमेरा घाला, पण हे गव्हर्नमेंटाचें एक पोस्ट ऑफिस आसून हांगासरच CCTV कॅमेरा ना. सो पोलिसांक जेन्ना ही खबर कळ्ळी तेन्ना पोलिसांनी येवन सगळी एरिया बीन सीज केली. तेच्या उपरांत डॉग स्क्वॉड आयले, फिंगरप्रिंट वाले आयले, मागीर सगळे तेंची पोलीस यंत्रणा येवन फॉरेन्सिक टीम आयली आनी सगळ्यांनी येवन हांगासर आतां सगळ्यांनी एविडन्स बीन कलेक्ट केल्ले आसा आनी फुडली आतां चवकशी चालू केल्ली आसा. पूण भितर प्रश्न एकच आसा, जर हांगासर CCTV कॅमेरा ना जाल्यार चोर कसो सोदतले आनी फुडलो तपास जो आसा ती वाळपय पोलीस करीत आसात. सो तरेच्या स्टुडंटा खातीर करपेश. अवकाळी पावसान वाळवंटी न्हंयची पातळी वाडली. दिवचले बाजारांतले वॉटर एक्झॉस्ट पंप सुरू केल्यात. तेवटेन तिळारी धरण 100% भरलां. सेकंदाक 19.94 घनमीटर विसर्ग. न्हंयच्या कुशीच्या गांवांक सतर्कतेची शिटकावणी दिल्या. सप्टेंबरच्या टायमाचेर ज्या पद्दतीन जो पावस पडटा पुऱ्या गोंयभर ताक आयज नोव्हेंबरांत पावल्या आनी नोव्हेंबरांत कदाचित पावस क्वचित पडटालो. पण काल ज्या पद्दतीन पावस जो पडत आसलो त्या ह्या हेतून फाटल्यान म्हाजी तुमी वाळवंटी नदी पळयत आसतले की ती नदी आतां भरपाक पावला अशें दिसता. काल आज सकाळी पंपींग स्टार्ट करचें पडलें. जो उदक हांगासर मार्केटांनी पावसाच्या दिसान भरताले पण ते आतां नोव्हेंबराच्या सुरवातीकूच भरलेलें दिसता. 3 मिटरच्या सुमार तर एटलिस्ट उदक ते भरलेलें आसलें. न्हंयेचें जें उदक जें तें 3.5 मिटराचेर आसलें आनी अशा दिवाळीचे जाल्या उपरांत पावसाचें कमी जाता. पण हांगासर पावस जो काल आनी आज सकाळच्यान पडटा खंय ना खंय तरी परिस्थिती विकट जावची परिस्थिती. आतांय पयशे जाल्यार नोव्हेंबरान ज्या प्रमाणे पावस पडटा तो केन्नाच असो पडोंक नासलो. त्याच्यामुळे न्हंयक आमच्या तुडुंब अशी न्हंय भरून सारकी पंप स्टार्ट मारचे पडले आमकां की बाजारांत उदीक वचोंक जायना म्हणून. आनी पंप स्टेशनूय स्टार्ट मारून सगळें उदपाचें पडलें पाणी. आनी ह्या पावसाचो बारीक पळयशात आमच्या मार्केटाचेर खूब परिणाम जाला. आज ही दिवाळीचो सिजन आज आनी बाजार आसा हेजो तुळशी विवाहाच्या हेजो पळय व्हडल्या दिवाळीचो बाजार आसा आनी तेजेरूय ह्या पावसाचो परिणाम जाल्ल्या भशेन दिसता. मजगती तिळारी धरण 100% भरला. 19.94 घनमीटर प्रतिसेकंद विसर्ग सुरू म्हूण माहिती मेळटा. न्हंय कुशीकच्या गांवांक सतर्कतेची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. वनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आनी सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजें कर्तव्य आसा. आनी हे सगळें शक्य जालां पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफायड तांदूळ आनी हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफायड. म्हापशेच्या नुस्त्या मार्केटांत नितळसाण ना. लक्ष घालचें नाजाल्यार मार्केट सील मारता म्हूण भलायकी खात्याची म्हापशें पालिकेक नोटीस. नुस्तेकार म्हणटात साफ सफाई पालिकेची जबाबदारी. पालिकेक खंय पडून गेल्लें ना. गेल्या 15 दिसां पयलीं म्हापसा फीश मार्केटाचें इन्स्पेक्शन केल्लें. ह्या इन्स्पेक्शनाक डेप्युटी कलेक्टर आसलो बार्देश तालुका, मागीर हेल्थ डिपार्टमेंट आसलें, म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील आसलें आनी गोवा कॅन आसलें. आनी हेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करून जेन्ना तांकां कंप्लेंट येयली की म्हापसा जे फीश मार्केट आसा तेचे मेंटेनन्स बी सारकें जायना, अळशीक बळशीक आसा म्हणून तें तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्लें. आनी इन्स्पेक्शन केल्लें तेन्ना तांकां दिसून येयलें की सगळी जी त्यो फीश मार्केट आसा दिसता घाण जाल्ली आसा. PSC हेल्थ आसा तेंच्यांनी परतून एकदां म्युनिसिपालिटीक लेटर केलें आनी हेचेर तेंच्यांनी मेन्शन केलें की आतां जर तुमी त्यो क्लीन करिना जाल्यार
ते जे फिश मार्केट आहा ते आमी सील करतले म्हणून. मार्केट क्लीन करपाचें काम आसता म्युन्सिपाल्टीचें. सगळें घोयरू जाला मार्केटाक, साफ सफाई जायना मार्केटाची, उदीक ना मार्केटान, तेन्ना आमी हें क्लीन करपाचें काम म्युन्सिपाल्टीन घेवन. STP हो STP जे म्हापशाचे मार्केटाचे जे वेस्ट वॉटर हांगा ट्रीट जावपाचें आसा, पूण तो इनॉग्रेशन दीस सगळें केल्लें आहा, म्हणल्यार आजून कार्य बी जावंक ना, तो आजून स्टार्टूच जावंक ना. म्हणून आमी अशें सुद्दां म्हटलेलें बाबा चल तुमचे कडेन जायना म्हाका इंटरेस्ट कर, म्हाजेर काम कर, हांव घेता बरोबर. दीस अ वर्ल्ड नोटोरियस म्हापसा मार्केट. कित्याक वर्ल्ड फेमस केन्ना आसलें 20 वर्सां पयलीं जेन्ना हांगा भितर सरताले न्हू मनाक बरें दिसतालें. आयज तुमी पयशे पार्किंग ना, चलपाक जागो ना, गटरांची कवरां सारकी ना, रस्ते रिस्टोर केल्ले ना, वेंडर 100चे आयज 400 जाल्ले आहा. बेस्ट म्हाका दिसता की आमची जी रुलींग आसा न्हू कावन्सील 12-13 जाण कोण आसा रुलिंगेन, तेंचे बेस्ट आन्सर आसता नो आन्सर. The maintenance pressure is there, and it's not possible for the existing staff to maintain this. So we'll have to see what SOP has to be developed, and we will take the help of DHS and DMA to prepare the relevant SOP. स्टुडंटा खातीर म्हापशाच्यान श्याम प्रकाश. परवरे दिसा उजवाडे पुलिसाच्या भेसान हायवे लुटीचे केशींत एकल्याक अटक. धरलो तो मुख्तार इराणी खंय मूळ पुण्याचो. 8 लाख लुटिल्ले. ह्या प्रकरणात वापरिल्ली गाडी पुलिसांनी जप्त केल्या. इराणीच्या नांवार आदींच खंय 18 केशी आसात. ताच्या साथीदारांक पुलीस सोदतात. तुमकां याद करून दिता की परवरी हांगा दिसा उजवाडा ज्यो कोंबड्याच्यो गाडयो आहा त्या गाडयेन 8 लाख रुपया आसले आनी ते आपूण पुलीस म्हणून 3 जाण येयले आनी ते कॅश तेंच्या कडल्यान घेवन ते पळोवन गेले. तेन्ना मागीर परवरी पुलिसेन आपले इन्व्हेस्टिगेशन केले आनी वेगळ्या वेगळ्या स्टेटींनी तेंच्यांनी टिमी धाडलेल्यो. एक पुण्या धाडलेली, एक मुंबय धाडलेली, अशी महाराष्ट्रान वेगळ्या वेगळ्या प्लेसीर तेंच्यांनी टिमी धाडलेल्यो. आनी त्या इन्व्हेस्टिगेशनान आयज तांकां आतां एकट्याक अरेस्ट केला. तेजें नांव आसा मुख्तार सय्यद इराणी. हो रावपी पुण्याचो. तेतूंतले टोटल 3 जाण एक्यूज आसले. तेतूंतलो एक एक्यूज हो मुख्तार आसा आनी ताका आतां परवरी पुलिसेन आतां धरला. मेळटा त्या म्हायती प्रमाण मुख्तार इराणी आहा तो हिस्ट्री सिटर. तेजेर हेज्या पयलीं 17-18 केसी तेजेर आसा वेगळ्यो वेगळ्यो. तेतून चोरयेच्यो आहा, थोडे वेगळ्या वेगळ्या क्रायमाच्यो आहा. सो हो तसो पळोवंक गेल्यार हो फ्रेश एक्यूज असो न्ही. हो हेज्या पयलीं खूब हिस्ट्री सिटर, हो हेज्या खूब केसी आहा. आनी सद्याक तेंच्यांनी आतां परवरी पुलिसेन एक एक्यूजाक धरला आनी बाकीच्या 2 एक्यूज आहा तेजी जे सर्च आहा ते परवरी पुलीस करता आनी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन ती परवरी पुलीस करता. स्टुडंटा खातीर हांव ओंकार फारी. सुर्ला मेस्तवाड्या रस्त्याचो प्रस्न अजून सुटना. वेवसाय लोकजिणेचेर परिणाम. थळाव्यांक यो वच करूंक त्रास. कोण बरो ना जालो जाल्यार खुर्चेर घालून व्हरचो पडटा. 4 व्हिलर सुटनात. सरकारान लक्ष घालचें म्हणून थळावे मागतात. गोंय एके वटेन उदरगतीच्या मार्गार पावलां मारता. थंय कांय गांवांनी अजून धड रस्ते दिसनात. पळयात प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. मी आसा सुर्ला हांगात काणकोणच्यान हांगासर ते मेस्त वाड्यांतले लोक जे आहात मेस्त ते हांगा सुर्ला ह्या गांवांत मल्लिकार्जुन देवस्थानाच्या सेवेक लागून हांगा येयले अशी तेंची स्टोरी आसा. 41 लोकांची वस्ती हांगा रावता आनी ह्या बरोबर तेंचें एक म्हणणें आहा की तांकां येवपाक रस्तो ना, की लोकांची अडचण जी आहा ते अडचणीक निवारण म्हणून 4 चाकी गाडी हांगा पर्यंत पावची म्हणून अशी तेंची मागणी गेली कितकी वर्सां ते करीत आहा. हॉस्पिटलान 1 म्हयन्यान घरा हाडला. अशें भायर भितर वचूं जायना. बाबा रातचें कितें जालें जाल्यार आमी कशें वचपाचें सांग पळया. पयर ताका आमी असले खुर्चेर घालून ताका हाडला. 3 जाणांक धरलो, अशी एकट्यान धरलो, अशी एकट्यान धरलो करून ताका हाडला घरा कडेन. पयलीं भरपूर अशें काम मेळटालें. हांव नांगराचें बी काम करपी. म्हणजे शेतान नांगरता थंय हांव करतालो आनी आतां खाता सुद्दां करता. म्हणल्यार आमकां मेळना न्हू वाटे खातीर रस्त्या खातीर. कोण येवंक तयार ना. वाट ना म्हणटा तुमगे येवपाक. कामाक वयता हेज्यान फुडें तांकां सैरगत येतली कितें येतलें तेन्ना कोणूय भुरगो येयलो जाल्यार तुमच्या वाटेन येवन कशें तुमचे चेडवा कडेन लग्न जावपाक अशें विचार करता. चेडे आसात तांकां तशेंच चेडवा सोदपाक गेली आमी जाल्यार ते म्हणटा तुमच्या गांवांत चेडवा दिना. कित्याक लागून तुमकां वाट ना. कितें बरें वायट जालें जाल्यार आमी वचपाची कशी. तुमी ऑपरेशन कर म्हटल्यार म्हाका आतां 1.5 वर्सां जालें. म्हाका आतां वाट ना म्हणून हांवें करचें रावला.
आनी आतां ही भुरगीं म्हणटा तुमकां लग्न जातना कळनासलें काय म्हणटा वाटना ती, पूण अशें इतके दीस इतके त्यो उरात म्हणून आमकां खबर ना न्हू. आमची कितली वर्सां जालीं आमकां आजून वाट ना. हांव त्या शिवाय आतां मोटरसायकल घेतल्या, मोटरसायकल दुसऱ्याच्या दारान दवरता आनी हेवटेच्यान चलोन येता. 4 फावटी जाता, म्हाजी धोपरां चुकता. येता इलेक्शन मतां मारपाक सांगता, फाल्यां करता तुमचें चालू करता अशें म्हणून सांगता वयता. म्हणजे कोणूच एक्शन घेयना. आतां फुडले पिढीचें कशें म्हणून आतां म्हाका सांगूंक शकना. आतां कशी तरी सरकार आमकां वाट करून दिवची. दोतोरागेर व्हरतले असले आमची सगळ्यांची इतले बिराडाची परिस्थिती सामकी अन्न आसा पूण वाट ना आमकां. कोळशे जाय तर म्हाका ते दुसऱ्याच्या जाग्यान दवरून ते हांगा हाडचे पडटा. हे रस्त्याची मातशी वेवस्था करपाची इतके आमी मागता आनी कांय मागना. तसो आमचो धंदो फुडें तर जर आमकां सरकारान जर हेजेर कितें विचार केलो आनी रस्तो केलो तर आमी 4 पयशे सुबेज कमयतले. शाळेची सकाळची भुरगीं गेली जर ती सरकारी भुरग्यांक ते हाडूंक मेळना आमकां. आमच्या सीएमान दोतोरान आमकां मशीन सुद्दां एक दिलें, अवेलेबल केलें, पूण तें सुद्दां आमकां डिसमेंटल करून हांगा हाडून हें करचें पडलें. मातशें डिसमेंटल करून हांगा परत हें करचें फिटींग करचें पडलें. सरकारा कडेन विनंती करता की एक आमकां बारीकशी म्हणजे सादारणशी एक 4 व्हिलर वचत सारकें की वाट कितें तरी हें करून दिवची. आमच्या घरा कडेन गाडी येवपा खातीर आमकां एक रस्तो मेळचो. AIFF इंटरकाशीक डुप्लिकेट ट्रॉफी दिता म्हणून चर्चिल आलेमांवाचो आरोप. आय लिगांत जिखले उपरांत चर्चिल ब्रदर्साक ट्रॉफी मेळिल्ली. दिल्ली सावन खंय ती हाडून दिल्ली, मात आतां खंय ट्रॉफी इंटरकाशीक दितात. फ्रॉड चल्ला. मॅटर हायकोर्टांत म्हूण चर्चिल मिडिया मुखार. आय लीग 2024-2025 जैतिवंत थरल्या उपरांत AIFF वतीन चर्चिल ब्रदर्सांक ट्रॉफी मेळिल्ली. पूण आतां AIFF इंटरकाशीक ट्रॉफी भेटयतात म्हूण बातम्यो सांगतात. चर्चिल ब्रदर्सां कडल्यान ट्रॉफी परत घेतिल्ली ना. इंटरकाशीक AIFF डुप्लिकेट ट्रॉफी दिता म्हूण चर्चिल ब्रदर्साचो ओनर चर्चिल आलेमांव मिडिया कडेन उलयलो. कितें आयकले त्या प्रमाणे आज इंटरकाशीक कितें गोंय येता तेंगे आनी तांकां डुप्लिकेट ट्रॉफी डुप्लिकेट कितें आय लीग जिखोन ओरिजिनल ट्रॉफी मुकोळ्या आनी सगळ्या लोकांक चयला जे आमी ती ट्रॉफी जिखले. आमकां फेडरेशनाचो सेक्रेटरी येवन दिल्ली सावन ट्रॉफी हाडिल्या. ही चर्चिल ब्रदर्स जे आय लीग जिखल्या ती हे रिकॉर्ड होल्ड जागेलो आहा. अकस्मात न्यूजाचेर येता की इंटरकाशी ट्रॉफी ते म्हणून हेचो फ्रॉड. बाब तेणी तुका ट्रॉफी मागलेली पत्ती मागिल ना ना कितें बाबा फुटबॉल ग्रावंडाचेर चलता खेळोन चलता काय पयशांचेर चलता तें म्हाका समजूंक मेळना. मॅटर कोर्टा हायकोर्टान आतां लोकां एशकोन फुटबॉल हे भाशेन जाता लोक आतां चडत रावता फुटबॉल घेवपाक. मजगती AIFFान इंटरकाशीक बांबोळच्या एथलेटीक स्टेडियमांत आय लीगाची ट्रॉफी भेटयली. फाल्यां सावन 3 दीस तुळशीचें लग्न. थोड्यांच्या आयतारा, कोणाच्या सोमारा, कोण मंगळारा. तांच्या कॅलेंडरा प्रमाण गोंयकारांची व्हडली दिवाळी. घराघरांनी जिणो, ऊस, चीज, आवाळो. न्हवऱ्या धेड्यांनी तुळशी नटोवपाचें सामान घेवंक बाजारांत गर्दी. बाजारकार म्हणटा पावसाक लागून लोकांचो जाय तसो रिस्पॉन्स ना. लोक म्हणटात सामान म्हारग. आयज शेनवार आनी फाल्यां गोंयांत तुळशी लग्न लोक करता आनी आतां आमी सद्या पणजे मार्केटान आनी पणजे मार्केटान सगळे साहित्य तुळशी लग्न लागता ते सगळे हांगासर मार्केटान आसा आनी ताका लागून लोक आतां सांजेची वेळ जाल्या कारणान लोक हांगासर खरेदी करपा आयिल्ले आसा. जो न्हवरो म्हणटा दिनो आसता तेची रेट सद्या सगळे साहित्याची 200 रुपया पणजे मार्केटान आसा. त्या भायर सगळे साहित्याचे चिरमुल्यो आनी कितें घेवपाक गेले जाल्यार जवळपास 500 रुपयान सगळे साहित्य येता. अशें एकंदरीत आमकां हांगासर रेट समजून सांगली जाता. सो अशा तरेन पणजे मार्केटान मोठ्या प्रमाणात लोक तुळशी लग्नाचें सामान घेवपाक येयलेले आसा. पावसान मातशें हें केलें. कितें कितें घेतला आतां? वीस घेतला, शिरमुल्यो घेतल्या. रेट कितें आसा? रेट 200 रुपया. 200 रुपया म्हारग आसा मातशें काय? आतां कितें घेतलें तें हांवें पीच आवायची आनी न्हवरो. सो ह्या फावटी कशी रेट कितें दवरल्या? 200 रुपया. ऊस म्हारग ऊस 120 रुपयांक पडटा ऊस आमकां. आनी 50 रुपया. सो सगळे 200 रुपया दवरला.
आणि बाकीचे हे बी चिरमुले आणि कितें कितली वर्सां विकता तू हे आता मार्केटान विकता दिसता न्ही भायर कोण ना आता स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश राव हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पैशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरो डिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घराघरांत पंचामृता हेल्थीफाय.